नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमच्या येवकार. सद्याक पयर 2 दिसां पयलीं गोंया आमचो साहित्य अकादमीचो साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्लो आसा आनी कोंकणी खातीर हो पुरस्कार मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या पुस्तकाक मेळिल्लो आहा. रंगतरंग हो एक निबंधाचो झेलो. मुकेश थळीची जर वळख करून दिवपाची जाली जाल्यार मुकेश थळी हो निबंधकार, मुकेश थळी हो नाटककार, मुकेश थळी हो ट्रान्सलेशन करपी, मुकेश थळी हो कोश तयार करपी आनी सगळ्याक काय दिसता मुकेश तुजी वळख सगळ्या गोंयाक आसा ती म्हणजे आकाशवाणी पणजी केंद्र मुकेश थळी तुमकां कोंकणींतल्यान खबर येता. तुका येवकार. नमस्कार. तुका परबी साहित्य अकादमी. मुकेश म्हाका एक आवडटलें की निबंध हो तुजो प्रांत पूण म्हाका साहित्या कडेन तूं कसो आयलो कितें एक जी कीट आसता म्हणजे साहित्याचे गुण सगळ्या भितर आसतातच म्हणजे ते पूण ते भायर येवपा खातीर एक तुका एक वाट जाय पडटा, एक कीट जाय पडटा. खंय मेळ्ळें तुका? म्हज्या आजोळा म्हणजे सिनाय पिरोळकार हांगा प्रियोळा थंय हांव जन्माक आयलो आनी थंयच हांव त्या सैमाच्या सांगाता निसर्गाच्या झरे शेतां कुळागरां देवळां हातूंत म्हजी वाड जाताली पोसवण. आनी ह्या अशा वातावरणांत हांव बरोवंक लागलो आनी एकदम बरें जालो. इतल्यान म्हजे ते मामा म्हाका पावले. आमच्या गांवांत एक व्हडलो लेखक आसा रविंद्रबाब केळेकार. आतां रविंद्रबाब केळेकार हो केदो व्हडलो लेखक ती समजुपाची म्हजी पिराय न्ही, 10 वर्सांची पिराय. ताणें व्हरून सोडलो कित्याक ते काय म्हाका हेल्प करूंक शकनाशिल्ले दिशा. तेन्ना पूण म्हाका त्या दिसाच्यान म्हजे एका ते लायफाक म्हणटा यंग एज इतलें बरें मोडलें म्हाका एक ट्विस्ट मेळ्ळी. म्हाका उठाव मेळ्ळो की रविंद्र बाबान तातूंत म्हणटाले आमी माधवी सरदेसाय थंय आसतालें आनी आमकां दोगांकूय रविंद्र बाबान जें पळय मार्गदर्शन केलें, पुस्तकां म्हाका सगळीं वाचपाक दिलीं, वर्ल्ड क्लासिक्स दी, कोंकणी जाली शिणे गोंय बाब, मागीर मराठी, हिंदी, बरी इंग्लीश, फ्रॉयड म्हणटा म्हाका ताणीच दिला. कितलीशीं तशी हय म्हणटा थंयच्यान बरोवपाक सुरवात जाली. ते स्वता करेक्शन करून म्हागेली पयली काणी ताणी हातून धाडिल्ली कोंकण भारती यशवंत पालेकाराची ताणी धाडिल्ली. इतलें एनकरेजमेंट सगळे व्हडले लेखक थंय येताले, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय लेखक, कलाकार, सेलिब्रिटीज, फ्रिडम फायटर्स. एक वातावरण पळय जालें. बाकीबाब बोरकार, मागीर लक्ष्मणराव सरदेसाय, मनोहरराय सरदेसाय, सगळे मागीर चळवळी थंय सुरू जाली. सगळे थंय येताले तो केंद्रबिंदू रविंद्र बाबागेर. पूण हांव कशी बसतालो थंय ते सांगतालो रविंद्र बाबा मुकेश हा मुकेश, मागीर नागेश करमली सगळे येताले. आनी ताका लागून ते म्हाका एक वातावरणांतल्यान कोंकणीचो दिश्टावो घडोवन पुस्तकाचें वातावरण ऑटोमॅटीक म्हाका तें लागच्यान म्हाका सामकें मेळ्ळें. ते महाभारत बरयताले, सुटसुटीत वाक्यां, दुर्योधन फुरफुल्लो, दोनूच शब्दांचे. आनी कितले वेळ उलोवन ते हें करताले वाक्य उलोवन दुर्योधन ताणशेलो, दुर्योधन शिवशिवलो, दुर्योधन तवतवलो. इतल्यान तांचे घरकान्नीन म्हणलें गोदूबायन दुर्योधन फुरफुल्लो. हें बरें आसा रवीन घे म्हणून. हे संस्कार म्हजे जाले आनी हांव मागीर कोंकणी कितें म्हळ्यार मुदयेर थिका बसप सामकें तांणी तें केलें. ताचें सगळें श्रेय रविंद्र बाबाक वता. इतले ल्हान पिरायेचेर हें मेळप हाचेर भाग्य आनी कोणाक मेळचें ना म्हाका दिसता कित्याक अशें. मागीर कालांतरान तांकां ज्ञानपीठ बी मेळ्ळो. पण एका दृश्टीन तुवें जी कोंकणी चळवळ साहित्यीक जावं, सामाजीक जावं, सगळी भाशीक जावं, जी वयर चडटा ती तुवें सारकें लायव्ह पळयलें, दोळ्यांनी पळयलें. सामकें हांव ताचो साक्षीदार जालोच आनी हांव तातूंत वांटेकार जालो. रविंद्र बाब म्हाका वतना शेणै गोंय बाब जल्मशताब्दी कार्यावळ दिवचले जाली थंय हांव आनी माधवी बरोबर गेले. सगळे आमकां व्हरतालो. आनी एज यू सेड आतां तुवें म्हणलें पळय त्या प्रमाणे कोंकणी चळवळ जाली. थंय हांव, माधवी, सुमन केळेकार सराचे धुव सगळे आमी ते मोर्चा आंदोलनां एरेस्ट करून घे तातूंत आसतालीं न्ही त्या वेळार. जो आमी त्या वेळार सामकी ल्हान तेन्ना स्कूल बी. मुकेश, रविंद्र बाबाच्या घरा कडेन हांवूय पावला. ती जी रस्त्या वेल्यान जी पायण वता ती चडटा आसतना जर पळयल्यार तूं एक खंय तरी वेगळ्याच हातूंत वता अशें दिसता तुका. सामकें हें म्हणजे हें कित्याक खबर आशिल्ल्याकूय न्ही, इवन जर बेश्टो वाचुरो बसून गेलो जाल्यार दिसतलें बरें हें म्हणल्यार एक दोनूय वटच्यान झाडां, शेवण्याचो आवाज. हे तुका विचारपाचें कारण रविंद्र बाब रावता तो अंत्रुज मारला, अंत्रुज. आनी अंत्रुजेंतली कोंकणी आनीक अंत्रुजेंतली संस्कृती ही गोंयांतली एक वेगळेच तरेची संस्कृती. म्हळ्यार ती सामकी रसाळ आनी वासाळ अशी भाशा, अशी संस्कृती, भाशे परस संस्कृती. सो हाजो तुजे हांवें मुलाखत घेतली तेन्ना म्हणलें तूं जरी आमच्या थळी पेडणेचे नॉर्थाचे पूण तुगेलें सगळें ल्हानपण सगळ्यांत म्हज्या लायफाक गेला. आनी हांव वर्साक 2 वता थंय 2-3 ना. पूण कशें ना तेच हे निसर्ग तुज्या हातूंत निसर्ग येता, सगळें येता, ताका लागून विचारता तुका हो निसर्गाचो कितें फायदो जालो किंवा
न्ही आतां तुवें म्हणलें पळय न्ही की सुशांत ती चडटी पळय ग्रामपंचायती वयर वतना ते वतना अजुनूय म्हाका आंगार कांटो कसो येता ते आतां रस्त्याक बी नांव दिलां रवींद्र बाबाचें ते वयर वतना तुमी सांगलें पळय की मुखार तांणी जिवा भावाचे इश्ट म्हणून एक लेख बरयला उजवाडाचेर सुरतून ती झाडांचेर तो सगळो आनी थंय शेवणी चिवचिवताय दुसऱ्या वेगवेगळीं फुलां ते तागेल्या घरांतल्यान जर ते दार मेन आसा थंयच्यान भुरगीं धांवत जर उडकी मारत जाल्यार ते जायांच्या मळ्यान पाता इतले जायांचे मळेच वयर ताजो पळय सुगंध झाडाक लागिल्ल्या जायांचो बी येता पळय न्ही म्हणजे आतां हें म्हजें लेटेस्ट पयर पुस्तक आयलां शिवरंजनी म्हणून तातूंत माड्डोळच्यो जायांची पुजा म्हणूनच लेख आसा की ताचेर हांव तो इतलो भल्ला भितर ताजे इतलो सुगंध दुसरो ना म्हणजे हांव कंटिन्युअस त्या सैमाच्या निसर्गाच्या सांगातूच उरलो आनी तांणी प्रेरणा दिली म्हाका अर्ज इन्स्पिरेशन आनी आमचें थंय स्कूल म्हणजे सकयलूच शिक्षा सदन प्रियोळ आनी हांव तेवटेन कुळागरांतल्यान येतालो आनी कुळागरांतल्यान ती ओंवळां सोनचाफी कितलीं फुलां मागीर कितले किडी हे सगळे बायोडायवर्सिटी इतली रिच एज यू स्टडी म्हण भाशेचें आतां म्हाका आवडलें तुजें सुंदर चाफीच आशिल्ली ती कितले अशाच तरेची सोनचाफी जाली मागीर दुसरी गुलाबी कशी हय आनी त्या कुळागरांतल्यान येवप आतां भुरग्यांक बसी जाल्या पळय म्हणजे ते कशे डिप्रायव जाता पळय हाका तो सांगात इतलो तुवें आतां म्हणलें म्हाका खूब आवडलें की भाशा तुजी इतली म्हजे बाकीचे थळी जे आसा जे नॉर्थाक रावता किंवा आनी कोणी हांगा भाशा जी म्हणी ओपारी तुज्यो वाक्प्रचार म्हजी आवय माई तेजी आजी आशिल्ली येसू हाका ते सगळे तांगेली भाशा अश्यो म्हणी आशिल्ल्यो ऑफकोर्स त्या टायमार थोड्यो असभ्य आनी पोजड्यो अश्यो मातश्यो आसताल्यो चलताल्यो त्यो आतां हांव उलोवंक शकना पूण ते रिचनेस पळय आसा न्ही भाशेचें सगळें गुड्ड्याक मारले म्हणटा तो किंवा बारीक बारीक इतले ताजी घटी कितें तुजी काय म्हणटा तो म्हणजे तें तंत्र इतली सुंदर ते गांवांत हांवें पळयलां म्हणजे बारीक 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 म्हणजे ते डिक्शनरी करून हाचे शब्दाचे सगळे लोक आनी ब्युटी आनी सिम्प्लिसिटी त्या भाशेंत शब्दांनी आनी ह्या म्हणींनी आसा ओपारी ना तुजो निसर्ग आसा म्हणजे तुज्या निबंधाक फुलां येतात सैमे येतात फुलपाखरां येतात ही मेळ्ळी खंय तुका ही म्हाका मेळ्ळी म्हणजे तांकां ऑब्जर्व करतना म्हणजे हातूंत श्रावण म्हणून येता पळय श्रावण एक हांवें निबंध बरयला श्रावणांत हांवें पळयलें थंय मंदिरांची देवळांची सासाय आसा सगळे भक्त भावीक येतात तें वातावरण भक्ती रस आसा हो फुलांचो रस ते किडी तांचे केरकिरी आनी द्राव तांचे वेगळे स्राव झाडांचे दीक वेगवेगळे वास शेतांतल्यान वतना कळ्ळें न्ही म्हणटकच ही म्हाका अशी भितरल्यान अशी एकसारकी हें करताली म्हाका केन्नाय म्हणटा कोणी खूब जाण आरे तूं बायलांक सुद्दां कितें फुलांचे इतलें आसना मरे इतलें तूं सेन्सिटीव म्हणून तूं फुला कडेन कसो काय म्हणून इट इज जस्ट म्हणजे लेखकाक एक जो हें आसता पळय भितर उपजत जो लेखक आसता ताका ती सेन्सिटिविटी आसता सगळे तरेची मनीस बरो आसा काय कितें फटींग आसा काय कितें तेजी फुलां आनी ती नॅचरल न्ही सारकी येदीची हांवें तें बरयलां ती वळप आसा ती सामकी बारीक सुदर्शन चक्र तशी मायक्रो म्हणून हें अनदर म्हणजे सिंबॉलिजम पूण तें म्हाका अशें म्हणजे न्हीद म्हणटा पळय ताका लुभाता हे आपको म्हणून इतलें आकर्शीत करता भितरल्यान तें थंयच रावचें कशें दिसतालें म्हाका स्कुला वाटेर वतना पळयली फुलां नाका तें म्हणून इस्कॉला वाटेरूच वयस संस्कार आशिल्ल्यान ती ओलसाण सगळी जमनीक ओलसाण कळ्ळें न्ही थंडसाण शितळसाण म्हणजे एसी बी कांयच न्ही ते कुळागरां रे मुखार बरें पानांची हें कशें जमखन कशें कळ्ळें न्ही हें पोनां आशिल्लें कार्पेट तें सगळें म्हाका भितर इतलें आयलें तें अजुनूय म्हाका सामकें इट्स हॉन्टिंग आनी इन्स्पायरींग मी भितरल्यान शक्ती कशी ती सामकी अशी म्हाका ती निसर्गाची एज यू सेड दोंगर त्या दोंगराचेर आमची गोरवां आशिल्लीं तांचे बरोबर वचप ती गोरवां गायो मोठो विशय तरेतरेचे थंय वेगवेगळे किडे जिवाणी सळसळून वतालीं थंय आनी ते राखण्याची तांची वेगळी भाशा तांची भाशा वेगळी थंय बाकीचे लोक दोंगरार वयर कोण जुगार खेळपा इस्पेगांनी येताले ते येवन वताले थंय आनी दोंगरार तांचे बरोबर एज यू सेड राखण्याची हांवें बरयलां एक एकदां वेगवेगळे आनी ते वताले वयताले सोडून आमगेर येताले ते आजोळा ते बाद वताले पूण प्रत्येक जाण आपआपलें हें घेवन तुवें म्हणटा हे आपल्याले परिभाशा गांव जर कसो आसा हें जर पळोवपाक जाल्यार कोणें आमचे पुंडलीक नायकाचे पिपळ पेटला हें नाटक पळोवचें तर गांव म्हणटा कसो सामको आनी सगळें तागेले साहित्यांत येता त्या नाटकांनी आनी गांव खरें म्हणजे लायफ पळय गांधीजी म्हणटाले गांवां वचा म्हण तशें पळय हें गांवांतूच सगळें आसता हें गजाल हांवें म्हणलें पळय घरांतल्यान जर तूं आतां गाडयेन किंवा बसीन गेलो तो खंयचो आतां दिल्या हांव म्हणना ते भुरग्यां आतां जाय पावस पडटा पूण आमकां ह्या सुविधा नाशिल्ल्यो चलत पावस सत्री घेवन भिजता घेवचें आडवे पूण वाटेर घोडकां मेळटाली ती खाली हाजी वयर तकली ते घोडकां हें ते इतलें सुंदर सगळे मुट्टे कितें म्हूण ना कळ्ळें न्ही सगळें पणस वाटेर सगळीं फळां तरी चारां चुन्नां काण्णां आतां भुरग्यांक चारां चुन्नां आनी काण्णां जगम म्हणल्यार कितें काय म्हाका एक दीस विचारतात न्ही हांवें एकांकिका घाली एका कॉलेजा एकांकिका दिली सर जगमग म्हणजे ते काय म्हणून
कितें सांगप बाय म्हाका जगमाचेरूच म्हण आसा कळ्ळें न्ही आनी उंदरा हें गोड कर आनी मोव कर म्हणून कळ्ळें न्ही अशें. मुकेश, तुवें आतां तुजे घरचे, तुजी माई, तुजी आजी, आवयची आवय ताचो उल्लेख केलो आनी तूं म्हणटा त्यो म्हणी. हय. सो हाजो तुजें जर साहित्य वाचलें जाल्यार एक हें आसा की तुका बरो एक कॉमेंट दिला अजित केरकारान. अजित केरकार म्हणटा तूं कोंकणींतलो आनंद यात्री साहित्यीक. हांवें ताजी पयर अजित केरकार म्हणटा आनंद यात्री, कारण तूं स्वताक आनंद घेवपा खातीर वता आनी तुजे वाचतकीर दुसऱ्याक आनंद जाता. सो ही तुजी घरा कडली हें तुजे आवय आनी तुजी आजी, हाजो परिणाम कसो तुजे? वॉट यूज बरोबर तें अजित केरकार म्हणटा तें बरोबर. तो म्हाकाय सांगता, बाकीचे फ्रेंड म्हणटा की मुकेश आपलें जिवन अर्थपूर्ण करता आनी बाकीचें जें करूंक सोदता म्हणून कळ्ळें न्ही. वय म्हजो आवय ती बरी डिवावट सामकी भक्त देवभक्त आनी ती सदांच बऱ्यो गजाली सांगताली. आतां ती म्हाका याद जाली तिची कित्याक ती पुरस्कार मेळटकच म्हाका म्हणपाची पांयां पडटकच, पांय मातशें जमनीर दवर आं मुकेश म्हणून. म्हणजे तकलेक मारूं जायना केन्नाच, कलाकार आसूं लेखक कितें यू आर नॉट बिग इन द लायफ कळ्ळें न्ही. मागीर तो इंटॉक्सिकेटींग जाता ताका तें आपूण कोण तरी अहंकार मागीर तो पेटेर जाता. तें चड इम्पॉर्टंट तें सांगपाची. हे संस्कार तांचे जे आशिल्ले ती कडक आशिल्ली शिस्तीन. हांव केन्ना म्हणटलें की हांवें 50 क्रॉस केली मागीर अजून तूं म्हाका उपदेश बी करता अशें म्हणून हे अशें फ्रेंडली कशें. आनी तांची भाशा कळ्ळें तुका तें तांची भाशा. आनी आनंदी तरी म्हाका कितें दिसता तुज्यान, हांवें बरयल्या नाटकां फिक्शन, त्या नाटकां अशी जबरदस्त ट्रेजेडी आसा, शोकात्मिका आनी शोकांतिका म्हणून आसा. अंत शोक आसता न्ही, शोकात्मिका थ्रू आवट शोकात्मिका. पूण तुका ती पळयतना इतली आवडटा. कलात्मक लेवलाचेर अजित केरकारान मेन रोल केल्लो आनी तागेल्या भावान बाकीच्यांनी सुंदर केलें. प्रायज बी मेळ्ळें ताका दोरे बी फा सारे दिसा म्हणून. म्हणजे संगीताचेच म्हगेले आवड आशिल्ले कारणान. तर ते म्हाका सगळे कलाकार म्हणटा, तंत्रज्ञ म्हणटा, हो अजीत हो हिरो म्हणटा. सदां तूं दिलें नाटक काय लोक वता म्हणटात लेखक थंय, तूं वासपूस करता म्हणून. तें बी आनंदान. म्हणजे मदीं हांव वता बी पळोवपाक आनी उच्चार बी सारके जावं जाय पळय म्हणजे लोक येतले वेवस्थीत. आनी बरोबर न्ही, वावर न्ही, वावर उच्चार थोडे टाट करून कितें घुसपाता बी कळ्ळें न्ही. तुका अटमटावणां कर म्हळ्यार अटमटवाळां न्ही, अटमटावणां म्हजी भाशा पळय ती अजीत केरकारान म्हणून पेल्ल्या डायलॉगांनी. म्हणजे तें पळोवंक वता. आनी ऑलवेज म्हाका दिसता की नाल्यार कितें फायदो जगान जर कपला आटयो घालून भोंवलो. म्हणजे अशें दिसता की फेर्र मारयो काय म्हणटा कळ्ळें न्ही. म्हणजे कितें फायदो. कोण येता तो मनीस आपल्याले सद्या वेरी फ्रँकली येता तूं कोण आतां आयकता हें आपले प्रॉब्लेम सांगता, कोण मेळो हांगा कस म्हणटा ताका जाता. आरे पूण मेवणा तुका एका मिनटाक मरे तें कितें जाता आतां वचून वच दोतोर तागेर. पूण आनी कितें जालें तागेलें पॉलिटिक्स तागेलें हें तागेलें तें अशें जाता. पूण निमाणें जिवनांत आमी येता ते हांगा कितें अशें रड करून वचपाचें काय म्हणून म्हणजे आनंद घेवन आनी आनंद दिवन आमी फूल ओवरब्रिमींग करपा जाय न्ही, उपट भरूं जाय. मुकेश, तुवें आतां नाटकाचें केलें. सद्याक कोंकणी भितरले जर बरे नाटककार आसात ते चडशे अत्रुजेंतले. पुंडलीक बाब जावं, मागीर आमचो दत्ताराम जावं, तूं जावं, विजय. अंत्रोज, भाशा आनी नाटक हातूंत कितें संबंद आसा काय म्हणून? तुजे म्हाका प्रश्न सुशांत इतले आवडटा कित्याक व्हेरी प्रिसायज आनी ती गजाल सत्य हें तुवें सांगलें. तुवें चिंतन केलां हाजेर. कित्याक पयर हांव फोंड्या हें पळयतालो ऐतिहासीक नाटकांची स्पर्धा. ते पळयता कळ्ळें की 5 नाटकां पेडणेची जंय म्हजी मूळ आसा. तांकां फोन केले 4 पत्रकारां. ते म्हणपाक आमी हांगा इतिहासीकूच लोकांक नाटकां जाय म्हणून. तशें आमच्या कडेन इतिहासीक आसा फोंड्या तालुक्यांत, पूण हांगा सगळे तरेची जाता. हांगा एका वाड्यार 3-3, 4-4 संस्था आसा अजीत केरकाराच्या, तांचे आसा. म्हणजे हे नाटकाचें पिशें जें आसा पयलीं सुद्दां आनी हांगा कलाकार हांव मेन नाटकाचें संगीत इतले पावरफूल आसा. आनी तांकां जाय ती फक्त संहिता आमचे कडल्यान ओरिजिनल आनी सिरियस आसपाच्यो म्हणना स्पर्धेक घालपा खातीर एलिट्स त्यो आमी आतां दिवंक शकता. कित्याक आमची भाशा आनी बाकीच्या नाटककारांची वेगळी उरता. आत्तां सांगलें तशें हें सगळें भितर येता. कुळागर बाकीचे सगळे भाशेचेरूच म्हणी वापरत. दॅट इज भाशा हो एक प्राण नाटकाचो संवाद. लेखकाचे शब्द हे तूं केन्नाच सिनेमांनी तुका कोण अमको लेखक म्हणून आना पळय सिनेमाचो कितलोय व्हड बरो आसूं हांगा पयलीं नाटककार तो नाटक तुका सांगाडो दिता स्कॅलेटन तेन्नाच नाटक उबें जाता. मागीर ते नट दिग्दर्शक बी येता. ताका लागून फोंडें रिचनेस पळय आसा हें एकूच कारण. पण हेजें सबंद कंपोनंट्स हांगा भरल्या. निसर्ग आनी भाशा वैविध्य आनी सौंदर्य म्हणून हें शक्य जालां. मुकेश, तुजो आनी म्हजो संबंध म्हणजे कदान एक 88-92 साकून रेडिओचेर आमी जेन्ना तूं बातमी सांगपाक येतालो म्हाका एक तेन्ना साकून तूं वळखता म्हणून हांव तुका विचारता. तुजें जर तूं आतां साहित्यीक तुका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा हें जर सगळें आसलें तर म्हजे कथान तुजो
पयले प्रेम नाटकाचेर आसतलें. हय हय सामकें सामकें सामकें. नाटक बरोवपाचें, नाटकाचें हे ते सगळे ताजेर आसतलें. हय. तुवें साहित्याक लागून तुजे नाटकाचेर अन्याय केला असो दिसना तुका? न्ही साहित्य नाटकूच न्ही अल्टिमेटली. तरी असो एक प्रकाराचेर म्हणटा तुका. ना हांव ते दोनूय बरयता, कितें ललीत निबंद बरयता, नाटकूय बरयता, पूण चडशे म्हणजे बलस्थान फोर्ते मागीर फोर्ते जे आसते विथ चिंतनशील येता, प्रवास वर्णनात्मक येता, आनी नाटक सुशांत प्रामाणीकपणान सांगता, नाटक हो एक लेखक म्हणून सांगता म्हजें मत सिरियस बरें नाटक प्रायोगीक बरोवप हे सगळ्यांत कठीण नाट्य प्रकार. एक कारण सांगता, हे फक्त बरयल्लो पीस न्ही हो. जेन्ना तो दिग्दर्शक सुरू करता न्ही तेन्ना तो बदल करता. मागीर तो ना तूं बदलू नाका म्हणून शकना तूं, तो हाड म्हणटा, तो वच म्हणटा गेले, ताका तो त्रास जाता. ती मागीर थोडी पात्रांची पर्टिक्युलर ताची भाशा संवादांत तो हें जाता, आडखळटा, थंय बदल करचो पडटा. किंवा मागीर तो पळयता टायमींग आमच्या नाटकाचें चड जायना मरे, चड तर टाटकन उडयता तुगेलें, किंवा अशी ताका कळटा बसयता हें ड्रॅगिंग जाता, बोरींग जाता, गायटा, तो टाटाकून 2 पानां उडयता, तुका इतलो त्रास जाता त्या वेळार. हे सगळे स्केलेटन घाली संमिश्र सगळे परिणाम ताका लागून कठीण. तें हांव बरयता, पूण ते कंपेर्ड टू हांगा ताका तितली विपुलता उरना. कळ्ळें म्हणजे मुकेश, तूं रेडिओ येवचे पयलीं आमचे गोवा युनिवर्सिटीन जो विश्वकोश हे घेतिल्लो ताजो तूं आशिल्लो वांटो आशिल्लो. थंय परत तुका तें सांगपाचें म्हणल्यार थंय तुजे आनी म्हजे कितलेच हे आयल्या, हांवें कितलेशे एंट्री मारिल्यात. आनी तातूंत भितर तुजें हें की तूं सांगतालो म्हाका की इतलें हें जालें, हें सगळें जालें, तातूंत आनीक मातशें गोंयचें हें येवपाक जाय, गोंयचो संदर्भ येवपाक जाय. तशें करून म्हाका सांग, एक कोश हो एक क्लिश्ट विशय, थंय तुजो हें कसो? हें सुशांत, हांव कोंकणीचो सेवक, सगळीं ती कोंकणीच्यो कुणग्यो दाराना सदांच बरी भरपूर तरतरीत ताचें क्रॉप येवचें पीक अशें म्हाका दिसतालें. म्हणटकच त्या प्रेमा खातीर मागीर तें बेश्टूच काम तें सगळें. कित्याक त्या वेळार कोंकणीचे शुद्ध लेखाचे नेमूय सारके जावना, व्याकरणाय जाग्यार पडना. म्हणजे आमी कितें सगळी फट म्हणना, कितें थोडे शब्द आमकां कॉयन करचे पडले. टायम खूब आतां जाग्यार पडना. तेन्ना थंय आमचो डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय आशिल्ले, आमचे चीफ एडिटर नानाजी हळदणकराची त्या उपरांत एज यू सेड जस्ट नॉट फॉर्मेट आशिल्लें कितें अमकी नोंद अमक्याच तरेची सांगा, आमकां ट्रेनिंग दिलें अशें नुस्तें म्हणटा कळ्ळें न्ही, अमको मनीस आनी अमके शब्द आसपाक जाय, अमके शब्द आनी तेच्या भायर वचूं जायना. तें इतलें तें परत हरशींच पळय बेजिकली त्रासदायक. घेता तूं तो कपडो बी घेता पळय, काल कपडे घ्यायचे काल वेगळे, जाणट्याचे वेगळे, कळ्ळें, शर्ट वेगळे, तसलें आनी त्रासदायक जाता. आनीक म्हणजे खूब श्रम दिवचे पडटा. हांव कोणाक हें करना की तें ऑफेन्सीव अशें वयना, पूण आमचे कोंकणीचे लेखक ते कितले व्हडले जावं, एक थोडे सगळेच म्हणना, थोड्याचे ना ना तूं न्ही, पूण तांची जी भाशा आसा म्हणजे एखादी कोंकणी मुळा साकून शिकलो नाशिल्ल्यान जायत, किंवा तांची जी भाशा आसा ती सारकी करप म्हणल्यार केदें व्हडलें दिवंक. तें आनी त्या परस अशें दिसता की ऑलरेडी तुका बरोवप सांगलें पळय, तुवें म्हाका जर संबंद दुरुस्त करून जर करचें पडलें त्या परस हांवें नव्यान बरयल्लें बरें अशें दिसता, पूण शक्य आसना मागीर तें. हे एज यू सेड हे प्रॉब्लेम आसा. शुद्ध लेखन, व्याकरण किंवा बरी भाशा पिळदार, बरी ल्हान ल्हान वाक्यां, बरें आपलें मांडप, क्रमवार सिक्वेन्शियल, तें मातशें हें आशिल्ल्या कारणान कळ्ळें न्ही, तें मागीर तूं बरोबर वॉट यू से कोणूय आसूं मागीर तो, पूण त्रासदायक येता मागीर तो विशय. मागीर मदीं कोण एडिटींग करता ताका त्रास जाता. ना तरी आसतना म्हण तूं हे इतलें हो एक प्रोजेक्ट केलो, ताच्या फाटल्यान बाकीच्या कोशाक भितर गेलो, तो आतांय म्हाका दिसता एक कोश हातूंत हांव करता तो जर्नलिस्टीक कोश करता, जे आमचे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया पळय जे आसा सुशांत, तुमी आसा हांवें मिडियाकूच आसा, पूण थंय बाबा कोंकणी शब्द आलो काय ना. पार्टी वर्कर्स सेड गॅदर्ड म्हणून एक वाक्य आशिल्लें दिसता, आयकता बातमी कितें म्हणटा, पक्षाचे कामगार हजर आशिल्ले म्हणटा तें म्हाका चिंतून चिंतून कळ्ळें पक्षाचे वावुरपी म्हणजे वर्कर 2 ह्या छटा सऱ्या त्यो म्हणजे एक कामगार एक वावुरपी, त्या खातीर हांवें तो कोश हातांत घेतलो. म्हणजे आतां फुडें म्हजो अनुभव आफ्टर रिटायरमेंट टायमींग आसा आनी सुरू केला सिरियलां पुस्तकां रोमान येतलो एटलिस्ट 2,500-3,000 आनी आमच्या रेडिओचो कोश आसा मातशे आदार जातलो फॉर सगळे गव्हर्मेंट टीव्ही, बाकीचे प्रायवेट चॅनल, पेपर कोंकणी सगळे बाकीचे आनी सगळे हाका निमाणे सादारण सोय पत्रकारितेचो कोश कोश जालो. आतां तुजें जर आनेक जर प्रेम असलें जाल्यार साहित्या परसय चड आनी तें थळयाचें सामकें कालितीक आशिल्लें तें म्हणजे संगीत. बरोबर बरोबर. सामकें घुमट वाजोवपा धरून हें धरून सगळें आरती करपाच्यो आनी नाटकां करपाची, नाटकां बरोवपाची, नाटकां दिग्दर्शीत करपाची, हातूंत भितर थळी म्हणल्यार एक
सो हे आनी दुसरें गणित हे तुमच्या थळयाचोच वतो हय. मिरास ती तुमगेली हय. थळयाची सो हाजे बी कशें जाता मेन सुशांत तुवें सांगपा न्ही आतां पयलीं म्हणजे तूं म्हाका इतल्या वर्सां वळखता इतलीं वर्सां तितलो म्हाका दिसता आनी कोणाक इंटरव्यू इतल्या वळखूच ना हे म्हाका आतां हे इंटरव्यू जाल्ले अशी दिसत ना कित्याक आमी सदांच उलयता इतलीं वर्सां तर तुवें जाल्यार संगीत हें आमच्या आजो आशिल्लो गंगाराम थळी तो एक बरो नाटकांतलो अभिनेतो पखवाज बरो वाजोवपी मागीर तुगेलें तबलें भुरगेपणांतल्यान हांव तें आयकत येना हो एक ताल हो जपताल धा मात्रा इतले लेवलाचेर मुगेल्यान कितें बरो बसता पळय कितें वाक्यां सुद्दां हय ते येता तुज्या हाजेर तुज्या हातूं येता आनी कळटा फक्त परफॉर्मिंगान म्हणजे पयलीं जातालो बी मागीर आतां कितल्यो गजाली करतलो वांगडाच थंय एकूच धरले आतां हे रविंद्र मेळटकच साहित्य धरप पूण म्हजो भाव व्हडलो आदोगादार तो बरो गावपी शिकला शास्त्रीय संगीत प्रोफेशन ताचें वकिली बाकीचे बाबा बी बरे वाजोवपी गावपी सगळें जे चालू आसा तांणी दवरला आतां चवथ्यो वतले पिळगेन म्हाका फायदो जाता तो म्हाका सबंद संगिताचो हो फायदो जाता की संगीत म्हाका साहित्या परस चड आवडटा तें आयकल्या शिवाय हांव न्हिदना व्हेरी फ्रँकली तें तुका काळजा हात घालता तें परत परत तूं आयकूं शकता जसवाच्याचो भीमपलास 100 खेपो आयकप वीट उडी मुकेश चिरालो निबंद तुका आवडलो जाल्यार जायो तूं एक 2-3 मागीर म्हणजे संगीत हें वेगळें ताचो हेंच वेगळो तुका काळजा हात घालता मातशें नाटकां सुद्दां 7 सेकंदाचें जर मदीं येता तें हांव बरोवन दिता म्हज्या ब्रेकान हांगा मध्य लयतलो संतूर असुनी वाजोवचो म्हणजे तुका कळ्ळें कितें इतलें तें प्रेम आनी तें इतली ताकद आसा शक्ती आसा संगीताक तें आमच्या घरांतूच सगळें रेवरबेट जाता म्हणजे दिसभर चवथीक गेल्यार तुमी तें संगीतूच आयकतलो तें तुमकां कोणाकूय एलर्जी दिसले संगीताची तो रावचो ना थंय इतलें आनी दुसरें गणीत म्हणजे सामकें म्हणजे आवडीचो पॅशन आनी तें गणितान हांवें स्पेशलायजेशन केलें शिकयलां पयलीं मागीर परतें पळय कोंकणीचें प्रेम इतलें आशिल्लें की थोड्यांक दिसता म्हज्या फ्रेंडांक गणीत कशान सोडलें फाट केली कोचिंग तरी दिवपाचें भुरग्यांक कोंकणीन बी बरें शिकोवपाचो हो आसा खेळत पूण तें हें इतलें आवड आशिल्लें हातूंत हे कोंकणी भाशा म्हजी तें हें सगळें आशिर्वाद आमचे रोहित बाबाचे आसूं हे पूण तातूंत हांव हें जालो फुडें उरलो बी तातूंतच उरलो आनी बरो हातूंत आनंद मेळटा हेजो अजीत तुका म्हणटा हे तातूंतल्यान आनी गणीत म्हाका साहित्याक खूब आदार करता प्रिसायज राव म्हणून तूं एक वाक्य वयर घालें काय परत तें हें करूं नाका सुशांत केपेंचो म्हणल्यार बरो येना परत केपें सावन हांवें कितें पिशें म्हणा म्हणजे तूं चॅलेंज करता वाचका ताका मेमरी ताची सो एवरीथींग तुका तें बरें मांडप आमी रायडर थियरम प्रूव करता पळय हे तुगेलें तें लयतलें कसो वैचारीक वेवस्थीत A is equal to B, B equal to C, then A is equal to B अशी म्हणटा समीक्षकाक जालें मुगेली नाटकां आसता ती तो सामकें अशें म्हणजे गणितीय आसता म्हणून ताका खबर ना की हांव गणीत स्पेशलायज म्हणून ताका विचारलें कित्याक म्हणल्यार तुजी ड्युरेशन बरो प्रत्येक प्रवेश आसता सगळे कडेन मोमेंट्स डायोगनली हायपोटेन्यूज सगळें तें अशें येता म्हणून अजाप ताका तें म्हणटकच तें ताजो फायदो जालो म्हाका खूब गुण गरजेचो तुवें सारकें सांगत न्ही संगीत आनी हें म्हाका साहित्याक फायदो जाता आनी ह्याच गणिताचो तुका फायदो रेडिओकूय जाला काय म्हण कारण बातम्यो तुवेंय वाचल्यात हांवेंय वाचल्यात आनी ते आमच्या वेळार आतांचे भशेन नाशिल्ले आमच्या वेळार ते अमके मिनटां अमके उतरां अमकी उतरां 100 आनी दुसरें कितें ह्या हाजेर हांगा जेन्ना ते घडयाळाचेर टाक 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 जाल्यार थांबपा जाय परत टाक जाल्यार सुरवात करपाक जाय आनी हातूंकय बी ना म्हणल्यार गणित आसाच गणितूच आसा हय आनी निमाणें परतून एक फावट कांय मुखेल बरोबर सारकें आसतना तूं सांगता वयर पळोवन हय आनीक तें कशें तुजें गणितूय बी आनी संगीतूय बी म्हळ्यार कितें तूं सामको इतलें हाजेर परत समेर हाडपाक जाय तें तुवें हो पळय शब्द म्हाका आतां आवडलो समेर हाडप म्हणजे इक्वेशन द लास्ट पॉयंट इज इक्वेशन वॉट इज तबलें इज सेम मॅथमॅटिक्स परम्युटेशन कॉम्बिनेशन तो बरोबर येता टाच करून केंस आवडे वयर तुका तो मारता टायम करून मारता कळटा यू आर रायट 10 मिनटांचो येतो हय सामको म्हळ्यार पयलीं स्टार्ट करपाक जाय मागीर तो वाडोवपाक जाय आनी परत हाजेर हाडपाक जाय ते वयर घड्याळी पळयतना जर हांगा चुकलो जाल्यार पडलो हय सो ना तुगेलें साहित्य हें जालें साहित्य तुका तूं आनंद घेतलाच आसतलो रेडिओक भितर तुजें जें एक 30-32 वर्सां तुवें जर काम केलां ताजे विशीं कितें अनुभव सुशांत युनिवर्सिटींत म्हाका एक बरो एकेडमीक एक्सपोजर मेळ्ळो 6 वर्सां आनी हांगा एक वर्सटायल मेळ्ळें कितें जाणा की म्हाका आवाजाक वळख मेळ्ळी वॉयस कल्चर म्हणून आसता सादोशे न्ही तो नाटकांत बी थोडीं क्रियापदां दिता म्हाका वाचीक अभिनय पळोवनूच नाटकांत तो पळोवनूच जाता परीक्षेक बसतकच तो सुशांत तूं खंय गेल्लो रे अशें म्हणटा तुका सुशांत तूं खंय गेलो
चावडायले भशेन ना तो लोकांक पावना एक ना तो उलयता हांगा उलयता तरी पावना हांगा कितें कॉलर मायक काय नासता म्हणटकच ताजो फायदो म्हळ्यार तो वाचीक पळय आसा वाणी लेखणी म्हणजे जाली बरोवपाची साहित्य वाणी म्हणजे ते डेव्हलप जायत जे आमचे बाकीचे म्हणजे कॉलिग्स येताले ऑल ओव्हर इंडिया न्यूज रिडर्स बाकीचे वरिश्ठ येताले अधिकारी ते आमची हाची चर्चा वर्कशॉप खूब खूब ते आमकां कायम चालू आसताले ह्या विशयाचेर तो एक व्हडलो म्हाजो एक्सपोजर वॉज व्हेरी व्हेरी वायड लायफ कशें आसा आमी न्यूज करतालो पळय न्ही मागीर आमी गव्हर्मेंट न्यूज दिताले यू यूज टू सेंड अस न्यूज वेळ धाडले आमकां कायम पूण आमगेले ते गव्हर्मेंट खबर आशिल्ली कशें आसा हाची एक फॉर्मेट आहा सरकाराचे दिवप दिते अधिकार आमचे धोरणां येवजण्यो पूण ते एक्सपोजर पळय न्ही राष्ट्रपती तुजो प्रायम मिनिस्टर तुगेले इलेक्शन्स त्या कारण आमकां ते फुडें टॉप हें आसतालें कांय कडेन आमकां देताले ऑफिशियल मिडिया म्हणून नॉट अदर्स प्रायवेट हो फायदो पळय आनी एक जबाबदारी आसताली प्रचंड जबाबदारी म्हणजे राष्ट्रपती कवर करप बी म्हणजे तुवें सांगलें ते फातोडे तूं म्हणजे वचून ते रावप हें ते तो म्हणटा आतां ट्वीट जालो रेडिओचेर ट्विटींग करता एवरी परपरा ट्वीट करता फेसबूक आसा तो फोटो धाड म्हणटा थंयच्यान इतले लेवलाचेर ते थंय हें कशें दिसता फोटो काडपाक हें बी काय तुवें सांगलें बरोबर की ते थंय तुका ह्यो हाचेर इतलो टेन्शन आसतालो तुका सर्व कवरेज परत धाडचें पडटा कितें आनी फास्ट हें करचें पडटा आनी मुकेश आनी एक रेडिओचो माध्यम टीव्ही म्हणटा तुका दिश्टी पडटा तूं बरयता तें तुका वाचपाक मेळटा रेडिओक तुका दिश्टी पडना वाचपाकूय मेळना तुवें आवाजाचेर तुजें सगळें हें करपाक जाय कारण हांवें एक हाजेर आमच्या नॅशनल हायवेचेर एक रुपक म्हाका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळटा हय सो तातूंत भितर हें आशिल्लें की नॅशनल हायवे आवाजाचेर कशें दाखोवपाचो सो रेडिओ आमचे जे हाजे शब्दाचे किंवा आवाजाचे माध्यम आसता तातूंत भितर हो एक सामकें चॅलेंज आसता तुका जाय तें तुवें शब्दांतल्यान आवाजांतल्यान दाखोवपाक जाय न्ही तूं आतां म्हणलें सुशांत पळय तुवें आवाजाचेर म्हणजे तें इतलें श्रुतिका आसता पळय आमची एक दीस एका व्हडल्या नटान सांगलें की ताका इंटरव्यूवर घेतलो तूं घेता तसो इंटरव्यू घेतालो तो बरो नट तो ताका विचारलें की तूं रेडिओ हाचेर आमच्या टिवीचेर तूं आतां हें केलें सिरियली करता तूं नाटक करता तूं फिल्म करता तूं टेलिफिल्म करता ताणें सांगलें त्याच्या मध्ये अगोदर रेडिओ लावा रेडिओ कडून मी शिकलो फार मोठी गोष्ट की फक्त आवाजाचेरूच दाखोवपाची म्हणून तुगेलें रेडिओचेर तुवें येवन जर अशी तकली गेल्यार तुगेलें दुख्ख ताका खंय दिसता आवाजाचेरूच दाखोवपाची खूब टॅक्निक्स आसता खूब ते व्हडलो विशय वॉयस कल्चर म्हणटा ताका ट्रेनिंग्स आसता वर्कशॉप्स आसता म्हणून तोणें म्हाका आवडलें त्या नटान सांगलें की वाचीक अभिनया पयलो हो तुवें फक्त रेडिओ तुका हें करिना तुगेलें दुख्ख सूख वयल्या उडी मारता रडप हांसप हें सगळें फक्त हें चलता आवाज तूं हांगा कपला बी घालून दिसता कोणाक त्यो तुवें सांगता म्हाका आवडलें की रेडिओचेर इफेक्ट सावंड इफेक्ट तुवें सांगता राष्ट्रीय महामार्ग तुगेलें तें म्हाका याद जाता सोंपें न्ही तें एक घोड्याचो आवाज कसो दिवप आतां ते आयल्या कितें दिता तरी एका तेंपार ते सत्री ठक 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 करून सत्री म्हाका निमाणे कडेन रस्त्या वेले आवाज रिकॉर्ड करून वाहनाचे ते ताका बॅकग्रावंडाक घालचे पडले तेन्ना तुगेली टॅक्नॉलॉजी कमी आशिल्ली सगळें आमचे हाजे टेप रिकॉर्डर सगळें ते म्हणटकच ते तुगेलें बरें गेल्लें तें आनी म्हणजे ताका तो ज्वलंत विशय आशिल्लो तो ताका लागून तोय जाय आसता पळय आनी सुटसुटीत जाय आवाज जाय सोंपें न्ही तें म्हणजे तो कंपोनंट सारके बॅलन्सींग जाय सारकें प्रोपोर्शन आतां आमी सोंपयता आसतना परत तुजे निबंधका कडेन येवया आनी मागीर कोंकणी साहित्याची सद्याची स्थिती हें करून आमी ही मुलाखत थांबोवया म्हळ्यार सगळेंच बरें आसपाक जाय म्हण ना तर म्हाका एक सांग निबंध हो तुवें कितलेशे म्हणजे 6 पुस्तकां निबंधाकच ओंपिल्ली आसा सो निबंध इतलो आवडटा आनी एक हें की रवींद्र केळेकर म्हणटय बी एक निबंधकार रवींद्र केळेकाराचें हिमालयात जर पुस्तक वाचलें त्या प्रवास वर्णना परस निबंध चड दिसता आनी तुका दिसता की तूं भोंवता म्हणजे रवींद्र केळेकर चलता आनी तूं ताच्या बोटाक धरून भोंवता अशें तुका हें येता सो निबंधा कडेन इतलो सामको आकर्शीत जावपाचें कारण कितें आनी आतां जे हो पुरस्कार मेळ्ळा तातूंत भितर ताजो प्रवास म्हणजे कशें भायर आयलो तें तो पयलीं म्हणजे जाणा प्रत्येकाची आवड मस्त पळय कोणाक रायतें आवडटा कोणाक लोणचें आवडटा कोणाक नुस्त्याचें अमकीच डीश आवडटा तशें सुकें आवडटा पण तसो बेजिकली म्हजो कल हाजेर म्हाका फिक्शन पळय आसा कथा प्रमाणीकपणान तेन्ना म्हणजे तूं कल्पीत बी हाज्या लेवलाचेर वता हांगा निबंध जो आसता तो तूं तुजे अनुभव बरयता सोंपें न्ही तें एका निबंधकारान बरयलां की तूं हांगा मातसो जर मस्ती करून हालत जाल्यार तळयेन ती बुडटा पळय एकटो असो पेंवता लागी कोण आसना तसो बुडटलो कोण भितर कारण तूं नाटकान कितें आसा ना म्हजें वाक्य न्ही तें तो कोण आयिल्लो प्रोफेसर तो तागेले किंवा ती कोण ऑलरेडी तागेले म्हणून येता
हांगाच वाक्य फ्राक आनी जालें जाल्यार तुजें वाक्य हय. कळ्ळें न्ही म्हणटे आनी परत समेर बांदून हाडपाक जाय तुजो फोकस हालूं जायना हें कुळागर जाल्यार कुळागराचेर उरूं जाय मदींच आडवाटो आनी खंयचें हें तें व्हांवपाक जायना म्हणटा तात्पर्य आनी ते थोड्या शब्दां भितर ताका आमी ब्रेविटी म्हणटा म्हणजे अल्पाक्षरत्व किंवा लघुत्व म्हणटा ते इल्लेशे उतरां भितर म्हणजे एका उतराक 500 रुपया पडले अशें समजून ते बरोवं जाय इतल्या लाडू कसो वळून सामको होमोजिनिटी ताची एकाची स्थिपण अशें आसूंक जाय सारकें तें मांडूंक जाय तातूंत ओलें जाय तातूंत सगळें जाय काव्य जाय लालित्य जाय सिंबॉलिजम जाय प्रतिमा सगळें जाय आनी तें म्हाका आवडून बरोवन म्हाका तो आवडटलो तो वैचारीकताय जाय म्हगेल्या हातूंत एक टॉपीक बॉल पळय अजीत केरकारान म्हाका जेन्ना मुलाखत दिली तेन्ना ताणें सांगलें की मुकेशाच्या निबंधाक भितर गांवचो एकलो वावराडी येता मुकेशाच्या हातूंत भितर गणितूय येता मुकेश तुका अंतराळाक हो धाडटा आनीक आमचो गुकेश जेन्ना हो जालो तो तातूंत भितर तागेलें ऑब्जर्वेशन की फकत तो कितें आयल्यान येना तो कसो खेळ्ळो चाली तर ते म्हणजे हे ऑब्जर्वेशन्स कशें आनीक मेन म्हणटा इतल्या विशयाचें हें कशें ना तें म्हाजी आवड सुशांत विशय कशें हांव गेलो ताका लागून की शक्यतो एक लिमिटेड हांव वगीत न्ही खंयच्या विशय म्हाका जाल्यार हांव तें कळना म्हणटलो फाल्यां म्हाका RBIचें पत धोरण बी आसा तसलें तें वगीत इकॉनॉमिक्स कॉमर्स म्हणून वचना पूण कांय गजाली म्हाका खूब आवड आसा टॅक्नॉलॉजी आतां पायलट म्हणजे फ्रेंड आहा ते म्हाका खूब 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 म्हायती दिता विमानाची तातूंत ते विनोद सांगता कांय भयानक गजाली सांगता कशें पडटा कितले पडपाची कारणां मेळना तशी आवड वेगवेगळे विशय म्हाका आसा गुकेश तुवें म्हणल्यार आतां बुद्धीबळ म्हजो सामको आवडीचो विशय तातूंतय हें जाता गणित मातशें जाता तार्कीक तुगेली हें फोरसायट तुगेली कळ्ळें न्ही व्हडली दृश्टी कळ्ळें न्ही दूरदृश्टी ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंत येता त्यो एकामेका पुरक आशिल्ल्या कारणान म्हज्यांतली वाड म्हाका फील जाता एका वर्सान म्हाका कळटा की पयलीं परस साहित्य आतां म्हगेलें बरें जावं जाय आनी फाटलें मागीर आनी बरें करूं येतालें अशें दिसता कळ्ळें न्ही आनी अजीत म्हणटा पळय तशें की म्हगेली ती विशयांची विविधता खूब आसा गणीत आसा मदींच बादल सरकाराची नाटकां आसा मदींच आनी कोण विदेशी कोण नाटककार आसा आगाथा क्रिस्ती तीय नाटकां आसा अशें म्हणजे ताका अंतूच ना नवें नवें वाचलें म्हणजे बाकीच्या फ्रेंडा कडेन चर्चा केली जाल्यार आय ग्रो आनी आय एन्जॉय ओन्ली म्हणजे तातूंत उफेत रावप तरंगत रावप कारण बाकीचे नॉर्मली बाकीच्या विशयांनी म्हाका व्हडलोसो वेव्हार जावं आनी तातूंत म्हणल्यार रस ना म्हाका पूण म्हजे कांय मित्र आसा म्हणजे एब्रॉड आसा इंडियेंत आसा जे आमचे एकामेकाचे दिवप घेवप ते म्हाका खूब गजाली सांगतात शिकयतात दे आर नॉट रायटर्स दे आर व्हेरी गूड रिडर्स ते म्हाका सांगतात आमी 4 ओळी बरोवंक येना म्हणटा एडियो तांचें वाचन एक एकदां पळयशी जावं ते वकील आसूं दोतोर आसूं जावं इंजिनियर आसूं ती म्हज्या परस चड आसा तें मेळचें न्हय पूण अशें म्हाका दिसता पूण एनादर ही प्रतिभा एक गिफ्ट म्हणटा बरोवप हें तांचें म्हाका प्रामाणीकपण आवडटा आमी 4 ओळी बरोवंक जायना आमचे आतां तुका हांव मातसो कितें मातसो तुज्या खातीर एखादें अप्रिय आसत सद्याचें तूं आतां सद्याचें कोंकणी इतलें साहित्य येता सद्या दर्जो कसो आसा आनी दर्जो वाडपाक जाल्यार कितें करपाक सद्याच्या कोंकणी साहित्याचो दर्जो वाडपाक जाय म्हाका दिसता पयली गजाल म्हणजे कितें की ताचें कारण म्हणजे बरोवप्यांनी आत्तां तुका म्हणटालो पळय हांव हे म्हजे फ्रेंड्स हांवें कितें केलें आमचे शब्दाचे भांडार उणें जाता काय दिसता पळोवपाक कोणाक उतरां खबरूच ना अशें उतरांचें जालें भाशेचें सौंदर्य भाशाचो वापर तो तुका आसा म्हणी वापरी वाचप्याचेर म्हणल्यार तो जालो पूण ताचो खोलाय दर्जो उंचाय पळय आसा मांडपाचो भितरलो अंडरकरंट म्हणटा पळय आमी जमनीचे बद्दल झरो पळय आसा तो कान लावन पयलीं आयकताले हांगा बाय मारूं येता म्हणून तशी नाटकां बी तशीं आसूं जाय नाटकाचो पोंच्यान तुका आवाज आयकुपाक येवपाक जाय हांगा हें चल्लां तें तो सांकेतीक आसता तें कळ्ळें न्ही तशें ह्या खातीर हांवें नाटकां वाचूं जाय लेखकांनी हांव तुका आत्तां सांगलें पळय हांगा कित्याक मित्रां लागीं दवरलें तें पयलीं आसूं ते वॉट्सॅपार म्हाका धाडटा की ह्या कादंबरीचेर कोणें तरी जपानांत चित्रपट काडलो हो प्रॉब्लेम तो चायल्ड लेबर अशें पळयतकच आयग्रो बाकीच्या भाशांतले अणकार पळय आसा ते वाचूंक जाय भारतीय भाशेंत कांय इतलें बरें आसा आदी हिंदी घे हिंदी डायरेक्ट वाचूं येता हिंदी आमच्यांनी नया ज्ञानोदय म्हणून ज्ञानपिठाचें मॅगझीन येता किंवा आलोचना म्हणून येता पावरफूल आतां तें आमी ऑनलायन जावन उपलब्ध ते जर वाचशीत न्ही तुका एक तुगेलें तुका दिसता की आयचो दीस व्हरलो म्हणून म्हाका सुद्दां एक प्रमाणीकपणान एक थोडे 15 मिनटां वाचशीत तें म्हणजे हांव वाडलो म्हगेलें 5 किलो वजन न जरी वाडलें तरी 2 ग्राम तरी वाडलें अशें म्हणजे तें वाचूं जाय आनी म्हाका दिसता आमचें लेखन सातत्य इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कळ्ळें न्ही देर इज नो स्कोप फॉर मिडियोक्रिटी कसल्याच लेवलाचेर तुका म्हणजे लो कळ्ळें न्ही एवरेजांतल्या कित्याक आयदर तूं कितें म्हणटा तें हांगा आमी अशें वयर वता पयलीं
तितल्या एका लेवलाची एटमॉस्फियर आसता लेवल मागीर पूण तूं मदीं ग्रॅविटी येता ते भेदून तूं वयर तो अंतरिक्षांत वता पळय ते क्लासिकल म्हणजे अभिजात जाता वेदर इट इज इन म्युजीक वेदर इट इज इन तुगेले हे डान्स तशेंच साहित्याचे अभिजात आसतात ते बरें ताका लागून मागीर तो दर्जो एज यू से तो हांगाच उरता खंय तरी मागीर तो स्टेडियली वचपाक जाय सकयल येवंकूच जायना एंटायर तो मुकेश तुका साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो म्हणजे कित्याक लागून तुका मातशें तोखसाणाय आसात कितले हे दिसता की साहित्य अकादमी पुरस्कार म्हणटा जालो आपूण मान्यता प्राप्त साहित्यीक जालो आतां आनी मागीर मुखार तो अशें आमचे आसा कितलेशेच ताचे मागीर ते कितले वाडल्यात काय ना म्हणटा तो हे आसा प्रश्न आसा तुका साहित्य अकादमी मेळ्ळो आतां फुडलो आनीक तुका कशें ग्रो कसो जावपाचो कितें जावपाचो कितें तुजें विचार ही प्रक्रिया म्हणजे साधनेची प्रक्रिया ती चालूच उरतली बिकॉज दॅट इज माय लायफ ते म्हणजे जगप तो म्हजो आनंद ते म्हणजे शांती ताचे शिवाय हांव जगूं शकना पयल्या दिवशी मॅथमॅटिक्स तुगेल्या किंवा संगीत आनी हें साहित्य म्हणटकच तें चालूच उरतलें कळ्ळें न्ही तुमी म्हणटा पळय आत्तां की कांय जाणांनी मागीर कितें म्हणलें तें कांय जाणां जालें तें सातिश्वेत जालें ते वाडलें न्ही ते बऱ्या ताणी कांय दिवंकूच ना कांयच जर दिलें ना जाल्यार सामकें एटलिस्ट तें कितलें दिवचें वर्साक म्हयन्याक ताका कांय हें आसना पूण तुवें म्हणटा वाडप म्हणजे तूं खंय तरी मेळ्ळो तो तुगेलो मनीस लेखक जाल्यार ताणें तुका सांगूंक जाय हें अशें कितें तरी बरें नवें येवपाक जाय तुका कितें तरी नवें मेळूं जाय कसो ओलो जाय आनी तूं तातूंतच उरूं जाय दॅट इज द ट्रान्स मनीस येवन कितें उलयलो नवें सांगलें काय ना नाटक बरें पळयलें गाणें बरें शर्ज आयकलो तूं सादारणसो अशें एक एकदां जाता की साहित्य कृती सुद्दां तूं 12 वरां तातूंतच उरता कोणाच कडेन उलोवचो सो दिसना आपणा कडेन सुद्दां त्या ताकीचें बरें बरयतलो जाल्यार हें सगळें जाय चिंतन जाय अणभव तुगेलें म्हणजे ताचें स्फटिकीकरण क्रिस्टलायजेशन केल्लें जाय हें सगळें करीत जाल्यार तें शक्य आसा तें जावंक जाय अशें म्हाका दिसता तुवेंच सांगा तातूंत उत्तर आहे मुकेश हांवें तुका पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना शिला कळमकाराक फोन केलो शिला कळमकारान सांगलें की तुजो आमच्या हातूंत भितर एक हें जावंक ना म्हणलें की तुवें कितल्योश्योच कथा ट्रान्सलेट केल्यात आनी ताका लागून शिला कळमकार सांगता आपल्याक बाकीचे अदर दॅन कोंकणी हे उलयतात ते मुकेशाक लागून कारण मुकेशान आपल्यो कथा इंग्लिशींतल्यान हाडल्यो आनी ताका लागून आपूण किंवा आनी बाकीचे कोंकणी लेखक आसात ते बाकीच्या साहित्यिकाक कळ्ळे बाकीचे भाशिकाक कळ्ळे सो हो एक हे करून एक जालो आनी दुसरें म्हणटा ते कथेचे विशीं ट्रान्सलेशनाचे विशीं एक थोडे आमी हे करूया आनी करूं तर शिला कळमकारान तुका सांगली जरी सिनियर रायटर तिच्यो कथा बऱ्यो सटल म्हणजे सूक्ष्म आशिल्ल्यो आनी कांय कथा म्हाका तिगोल्यो म्हणजे एक कथेचेर तुवें टेलिफिल्म केला केलें म्हाका तातूंतच झपाटून हांव त्या जेन्ना वाचली पळय ती म्हाका जेवतना खातना त्या फाटल्यानच्यान हें जालें भशेन जालें कंटिन्युअस मागीर हांवें तेजें टेलिफिल्म केलें आनी ताका प्रायज मेळ्ळें दिल्ली दूरदर्शन पणजी आनी म्हाका केन्ना कांय दिसलें तो कोणाचें कशें म्हणून फ्रँकली कित्याक हांव म्हणटकीर तिगेल्या म्हाका कित्याक केल्यो ट्रान्सलेट जाणा ताणें चंद्रकांत बाब बिजना म्हणटाले म्हणटकीर लोक देर इज नथींग इन कोंकणी इज व्हेरी सुपरफिशियल म्हाका इतलें वायट दिसतालें की हांव सारको कोंकणीचो भक्त सेवक कांय ना म्हणजे की तुवें वाचलां अशें म्हाका मनां येता तूं वाचूना न्ही कोंकणी ओरिजिनल म्हणटकच हांवें तें थारायलें मागीर चंद्रकांत बाब बोलो तूं ट्रान्सलेट कर ह्यो आनी आपूण सांगता म्हणून त्यो इंग्लीश पेपराचेर नव्या टायम्साचेर सगळ्यो आयल्यो दे आर मोर दॅन 50 आनी एकट्यान ताचेर पी एच डी बी केलें बाकीच्या ट्रान्सलेशनाचेर म्हणून त्यो जवळ जवळ 1992 हांवें केल्ल्यो तातूंत शिला कळमकार आसा पुंडलीक नायक म्हणजे चड आसा तिची एक कथा हांवें पळय केल्ली तिच्या कथेची कोणें दुसऱ्यान हें केली कितें पुर्तुगीज काय आनी केली एका कथा कितले फायदे जाता ट्रान्सलेशनाचे पुर्तुगीज काय फ्रेंच आनी सगळ्यो केल्यो ते मागीर लिड्स युनिवर्सिटी म्हणटा ब्रिटनांत थंय पेपर वाचलो आनी म्हाका ताणें फोन केलो ईमेल केलो म्हाका अजापूच हांव ते फोंड्या रावता आनी पूण म्हाका याद जाली केल्ले ते म्हणजे ताका तितलें आवडलें कंपेरेटिव्ह कितें असेसमेंट कितें पेपर वाचलो सो शी वॉज व्हेरी हॅपी ती मुंबय रावता म्हाका तुगेल्यो कथा केल्या सगळे कथेचे बाकीचे हांवें म्हणलें 50 वर्सांनी खूब कठीण ट्रान्सलेशन कथा फक्त कोंकणीच्या प्रेमा खातीर केल्यो आनी तो ऑडियन्स इतलो वाडलो कांय कथा फ्रंटलायन म्हणजे लाखांनी खपपी मॅगझिनाचेर आयल्या इंडियन लिटरेचराचेर आयल्या साहित्य अकादमीच्या म्हणटकच तिगेले आनी कितें फाटीं कितें हें आशिल्लें नॉर्थ इस्टाक थंय हांवें केल्ली मॅगी कथा मॅगझिनांत आयल्या शिलाचे हेची तर ह्यो कथा केल्यो इज व्हेरी डिफिकल्ट फक्त
तर केल्यो कित्याक ट्रान्सलेशन जाका कळना, हिंदी कळना, हय. मराठी कळना, कोंकणीन गेले हय. ताका वाचूं जाय. हय. तुगेलो बंगाली फ्रेंड हय. आनी ताणें वाचल्यो बी थोड्यांनी. हं. ताका ह्यो कथा आतां बाया पाडपडू कितें म्हणटलो हांगाच तुका खाजो तुमलो ओके. तातूंत सगळ्यांत कठीण हय. लागलो पुंडलीक नायकाच्यो हय. दे आर फूल वीथ हें कितें फूल वीथ सिम्बॉलिजम. दाड किटकिट्टा म्हणते मराठी आतां इंग्लिशेक जातालो. मोगा आनी बाबूसो उशाणाचे धडेर उबी रावली. हय. शेखरे शेवटले म्हणजे तो सांगता की ती लागीं आयली हं. आनी सावळ्यो उदकांत भरसल्यो हं. म्हणजे कळ्ळें कितें हय. हय. हें इंग्लीश करूं नाका. शेखरे शेवटले आतां शश म्हणजे इलेक्ट्रिशन जालां पळय आनी चिंतून ते सादारण ते लागीं केलें. कळ्ळें तुका इतले लेवलाचेर म्हणजे इट इज नॉट इजी. कळ्ळें कारण ताका हें आसता ओरिजिनल हे न्युआन्सीस. सो हे आशिल्ले मुकेश बाब थळी. मुकेश हे म्हणटो शब्द वेल्लाळ म्हणटा तसो मनीस. आनी मुकेशा कडेन जर उलोवपाक लागल्यार मुकेश दिसता दीसभर आमी जर अशेंच खबरी मारपाक शकतले. पूण निमाणे कडेन आमकांय बी वेळेचें बंधन आसा ताका लागून आमी हांगा भासाभास थांबयतात. ही भासाभास थांबयता खरें तर म्हाका हें दिसता कितें वायट दिसता कारण हें आनिकूय चलपाक जाय आशिल्लें म्हणून. पूण एक हातूंत भितर सगळ्याक कळ्ळें आसतलें की मुकेश थळी हाजो प्रवास कसो जालो, थंय साहित्य कशें जालें, साहित्य वाडलें कशें, बाकीच्याचें साहित्य ताणें मेन स्ट्रिमाक हाडलें कशें. मेन स्ट्रिमाक मिन्स हांव म्हणटा इंडियन लिटरेचराचे हातूंत हाडलें कशें. हे सो मुकेश हे मुलाखत सोंपयता आसतना चिला कोळंबकारान जें कितें म्हणलां तेंच म्हणून हें जाता. तें म्हणटा की मुकेश थळी साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार बरोच पयलीं मेळपाक जाय आशिल्लो. बाकीचे अजीत तेच म्हणटा मुकेशाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो हाचो आपल्याक अजाप दिसना, इतलो लेट कित्याक मेळ्ळो ताजो अजाप दिसता म्हणून. आनी शिला कोळंबकारान एक हें केला की मुकेशा भितर ज्ञानपीठ मेळोवपाची तांक आसा. हें म्हाका आशिर्वाद आनी हांवें हंबल्ड. हय. सो ह्याच हाजेर आमी हें करया की हेच आमचें ज्ञानपीठ मेळटलो काय ना म्हणटात फुडें जातलें. पूण एक की तुजे फुडले जे साहित्यीक हें आसा हय ताजो आनीकय असोच पलजळीत हें जावन आनी म्हजे सारके तुजे इश्ट तुजे मोगी हांकां परत आनीक अशेंच मुलाखती घेवपाचो सुयोग मेळूं इतलेंच म्हणटा. आनीक सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.